स्कॅन घेऊया A10 पेज नंबर 5. देवा मुखार उभो रावच्या आमची मोदया फावो कोना फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक फूट तुमची सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. मुगाच्या भयणी बानो काळजा मनान नितोडसा प्रमाणीकपणाची वाट चलोवन बावटाचे मनशा जावंक आयज आमकां एकल्याक आपयता. हेच देणे आमकां फाव कर म्हूण एमिसाचे भेटेंतल्यान बापा लागीं मागुया. घोडे आमचे उत्सुकतेक लागून काळजा मनाची नितोडसाण सांबाळचे सुवातेर आमी वायटान पातकान पडून प्रमाणीकपणान वाट चलोवंक घोडे आमी चुकले. एवढा रसल्यान दुसरे आमच्या पातकाचो ग्रास करून तेच बापाचे बोगसने आमकां एकल्याक मागुया. आनी देवाचे काकलुती कोला मारून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पोतरीदार देवाक आनी तुमकां बाबा पयलीनो म्हजो गुन्यांव चाळून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भागिवून सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या स्वर्गस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सत परवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्तचे जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaklut ko, Sumia kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, Sumia kaklut ko, Sumia kaklut ko. प्रार्थुये. एमिसाचे भेटेंत संपलेल्या पियो मिनीन वाज आमच्या भावाच्या बसून मागुया. हो संवसार सोडून गेल्यार 3 वर्सां भोगतात. देवान ताका स्वर्गीचे राज्य फाव करूंक मागुया. आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस लग्नाचो दीस समरमतले आमच्या भाव भयणां बसून मागुया. जायते आमची भाव भयणां पिडीक लागून हॉस्पिटलांनी घरांनी कश्ट वतात. देवान तांकां पेकोडीच हात लावंक मागुया. जायती आमची भाव भयणां गोंयची परदेसांत भायल्या देशांनी बोटीर दुसऱ्या गांवांनी वावुरतात जियेतात शिंकतात. देवान तांकां सुरक्षीत राखूंक मागुया. जायतीं भाव भयणां तरणाटी आपल्याक फावो तो जॉब व सर्वीस सोदतात. तांच्या मना प्रमाणे तांकां फावो तो जॉब व सर्वीस म्हणूंक देवा लागीं मागुया. जायत्या कुटुंबांनी वेगवेगळे भाशेचे प्रश्न आडकोळी आसलेले आसात. असल्या कुटुंबांनी देवाचेर भाव दवरूंक मागुया. आमची गोंयची ओळखीची सोयरी हे संवसाराकून तोवल्यान ताका सस्ताची सवस्काय मागुया. जायतीं भाव भयणां मिसाचे भेटेन ते वांटो घेनात. तांची मनां उसवाडावंक मागुया. आयज आमी आमचे फिरगोजेन शेताची नुवणी करूंक आमी वेता. रोयलोल्या शेताक देवान आमकां पीक फावो केला. त्याच आमी एक फिरगोज करा कशी सगळीं एकठांय जावन हें शेत निवतना
तेच देवाचो रोसणाराचो आशिर्वाद आमचेर आनी शेताचेर वेळार मागुया. आमचे जळेकल्याची मागणी ते स्वयं गुरुसो बापा मुखार दवरुया. बोदोड बापा पियो तुझ्या पुताच्या मोरणाच्या दिसाचो उगडास आमी करता. तुजे मितमे नासलेले काकलुतीन ताका वेंगय आनी तुजे भोगता सांगाती सासणाचे सुख फाव कर. आमच्या सोम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सवे पवित्र आत्म्याचे एक पोटान जियेत आनी रासवो चलयत ससनाच्या ससना. आमेन. भाग्योन पावलून रोमकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयण्यानो, म्हाका शिव वर्तमानाची लॉस दिसना, कित्याक त्या बाबार दवरतल्या सगल्या मनशाक पयलीं जुदेवांक पूण ग्रिकाकूय तारोन दिता तसली देवाची शक्ती. बावार्थाक कसो पावता तें दाखोवंक देव कशे भाशेन पवित्रपण दिता तें तेचे वरवीं परगट जाता. तर अशें बरयलोलें आसा, प्रमाणीक मनीस बावार्था उद्देशी जिवीत जोडटलो. खरेंच सोत कोटेपणीन दामून दवरता तसल्या देवदोर नासलोल्या मनशाच्या सर्व कोटेपणाचेर देवाचो क्रोध स्वर्गार तावन देंवलोलो दिश्टी पडून येता. कित्याक देवा विशीं जें वळखूंक जाता तें तीं बरी जाणत, कित्याक देवानूच तांकां तें उक्तें केलां. तर पळोवंक जायनात ते ताचे गूण, ताची अगणित पदवी तशेंच देवपण संवसार रचला त्या मेरेन ताणें केल्या त्या वस्तू उद्देशी गिन्यान्याच्या दोळ्यांक निवळ दिश्टी पडटात. देखून त्या मनशांनी आपल्या कर्तुवाचे कसलेच नीप लावंक जायना. त्या पासत देवाक ओळखूनय ताका देव कसो तांणी मान दिलो ना. ताचे उपकारूय आठयले नात, पूण ताचे चिंतप पोलकें जालें आनी ताच्या मुर्क्या गिन्यानाक काळोख आयलो. तर आपूण शानी म्हूण चजमतालीं तीं केद्यानाचो माल जालीं आनी अविनाशी देवाची मोहिमा सोडून विनाशी मनशाचें सुकणेचें चौपाय मनजातीचें आनी सोरपाचें रुपणें ताणें दवरलें. देखून ताणें आपणाच भितर आपले कुडीचो मान होगडावचो म्हूण ताच्या काळजाचे ओत्रेक परमोणे देवान तांकां पोरजोळपणाचे आधीन केली आनी देवाच्या स्वता बदलेक तांणी फोट मानून घेतली आनी रचणाराक बदलेक तांणी रचनेची सेवा पुजा केली. त्या रचणाराक सासनाक वाकांनी. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. देवाचें उतर आमच्या कानार सादला ताका आमचो जबाब हे परी. मोलो परगट करता ताच्या हाताचें काम सगळीं म्हणुया. मोलो परगट करता ताच्या हाताचें काम. अंतराल देवाची मोहिमा वंदिता. मोलोप ताच्या हाताचें काम परगट्टा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. सगळीं म्हणुया. मोलोप परगट करता ताच्या हाताचें काम. उलोवप ना उतर म्हणल्यार नाच. ताचो आवाज आयकुंकूच येना. तरी शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमापुर्यान ताचो संदेश पावता. सगळीं म्हणुया. मोलो परगट करता ताच्या हाताचें काम. सगळीं उबी रावया.
Solves porak soisun, solves porak soisun, solves porak soisun, solves porak soisun. देवाचे उतर जिवे आनी सुडसुडीत, त्या कालचाचे ओत्रेक आनी चितना पारकिता. Solves porak soisun, solves porak soisun, solves porak soisun, solves porak soisun. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सौम्य असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. जेसून उलोवन सोंपयलें तेन्ना कोणेकल्या फारिसयान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो आनी तो तांगेर वचून जेवणाक बसलो. जेवणा आदीं ताणें कित्याक हात पांय धुले नात अशें तो फारिसयो आपल्या मनांतूच घडोवन विचारतालो. आनी सोम्यान ताका सांगलें, आरे तुमी फारिसयो पात्र आनी ताट भायल्यान नितळ करतात, पूण तुमी भितरल्यान नागोवणे आनी खोटेपणान भरल्यात. कुडयान जाणें भायल्यांक केला ताणें भितरलें करूंक ना. तितलेंच न्हय, तुमचे कडेन आसा तातूंतलें काडून धर्मदान दियात आनी पळयात तुमचें सगळें नितळ जातलें. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयचो जाबाब स्तोत्र ओटरा आमकां अशें म्हणटा, मळब परगट करता ताच्या हाताचें काम. आनी मळब परगट करता ताच्या हाताचें काम म्हणटना देवान रचलेले सृश्टीचो रचनेचो मळबांतल्यान व सृश्टींतल्यान बरेपण उपटून जाता हें आमकां दिसून येता. आनी हे सृश्टींत आमी जियेता तेन्ना देवाक जायते भाशेन जियोवची गरज आसा. आनी बसून मुखाची पडणो आयचे वाचपाचेर आमी तो नियाळ करतना आयच्या दिसाक आमचे फिरगोचेन जेन्ना आमी नोवणी करूंक वेता न्यूवंक वेता तेन्ना ताचेर तर आमी लक्ष घालीत जाल्यार जें कितें नाका तें आमी थंय सोडटले. जो भितरलो गोठो आसा तोच भात आसा तेच आमी घेवन येतले, उपरांत आमी सुकयतले, उपरांत धुयतले आनी तातूंतल्यान म्हजे पडणो जें कितें नाका तितलें आमी पयस करून एक गोठो तयार जातलो, जातूंतलो आमी जेवतले. एक भाशेन सृश्टींतल्यान जें कितें बरें येता तें आमी घेता. आनी तें आमकां आयच्या जाबाबान सांगलां, मळब परगट करता ताच्या हाताचें काम. आमचे उद्देशी मळब हो सृश्टी परगट करता देवाच्या हाताचें काम. पूण म्हजे पडणो सृश्टींत जियेतना मनशा मदें जियेतना आयचे शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेसून फकत हात आनी पांय धुवंक ना म्हूण विचार उपर आसता. जेजूक फारिसयो आपणागेर जेवणाक आपयता, जेजू ना म्हणिना, जेजू जेवणाक वेता. पूण फारिसयाचें मन कितें काय आमी तर पवित्र पुस्तकाची कॉमेंट्री तर वाचीत जाल्यार आमकां थंय मेळटा. फारिसयाचें मन वेगवेगळे भाशेन जावंक शकतात अशें म्हणटा. घडये एक क्युरियोसिटी, म्हज्या घरांत येतलो वो येवचो ना हांव पळोवन पळयता. कित्याक फारिसया मदें जेजू मदें पडोन आसलें. जेजूक ते एक भाशेन धरूंक सोदताले, चूक सांपडटा काय म्हूण रावताले. क्युरियोसिटी, येतलो वो येवचो ना, वो जेजू येतलो जाल्यार ताका हांव कितें करतलो, ताची वागणूक कसली जातली पळोवप, हेंवूय घडये मन आसतलें. जेजू आयलो जाल्यार कोणाक कितें सांगतलो वो ताची खंय चूक घडटली ती पळोवंक ते सोदताले. आनी बसून मुखाची पडणो जेन्ना जेजू भितर सोडटा तेन्ना हात पांय धुना फारिसयाच्या मनांत प्रश्न उपरासता. रीत रिच्युअल मोडली. म्हजे पडणो
रिच्युअल मोडली व काळीज मनांतले भायर सोडलें काय ते फारिसियांतले कित्याक जेसूच्या शुभ वर्तमानांत ताका म्हणटा अरे फारिसियो तुमी पात्रां वो ताटां भायल्यान नितोड करतात पूण अदीक गरजेचें म्हणटा भितरल्यान नितोड जावप भितरल्यान तुमी नागोवणे खोटेपणान भरलेले आसात भितरल्यान तुमचें काळीज मन नितोड ना भायल्यान कितलेंय नितोड जालें म्हूण दाखयलें जाल्यार जायना आमी तर हांवें सुरवातेक म्हणलां सृश्टीचेर आमी तर शेतान वचत जाल्यार गोठो बरो दिसता भांगराचो कसो भायल्यान पूण उपरांत तर आमी आज वावर कोत्ता तेन्ना आमी पळयतले हांव तेन्ना म्हजे म्हणून ल्हानसो गोठो सुट्टलो उरलेले सगळे वेतेले जेजू हेंच आमकां कितें सांगता भितरले काळीज मन गरजेचें न्हय भायले रूप आनी बसर जेसू आयज हें भितरलें काळीज मन कशें नितोड करूंक जाता कसली चाल आपणावची ती सांगता म्हणटा तुमचे कडेन आसा तातूंतले काडून धर्मदान दियात जेन्ना तूं चॅरिटी करतलोय धर्मदान दितलोय काळजा मनान भितरल्यान कांय दोरी नासतना उदारपणान दुसऱ्याची सेवा करतलोय तेन्ना भितरल्यान तुज्या जिवितान नितोडसाण दिसून येतली आनी पासून आयच्या पयल्या वाचपाचें जर तर आमी लक्ष घालीत भाग्योन पावलोन रोमकारांक बरोवलेल्या चिठींत थंय आमकां हेंच मेळटा प्रमाणीक मनीस 52 वर्सां जिवीत जोडटलो प्रमाणीक मनीस कोण भाग्योन पावलो एक्सप्लेन करता आनी सांगता जो देवाचे कुशे परमणें जियेता देवाच्या उतरां परमणें जियेता देवाक जाय ते भशेन संवसारान आपली वाट चलता तो की प्रमाणीक मनीस तो की बाट दवरपी मनीस आनी तो की जिवीत जोडपी मनीस आनी पासून आयच्या उद्गारान गुजबण आमकां म्हणलां देवाचें उतर जिव्यान सुडसुडीत ते काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता मनीस घोडे मनशाची चिंतना ओत्रेक पारकूंक पावचो ना पूण देवाचें उतर पारकिता तुज्या मनांत कितें आसा काळजांत कितें आसा देवाक तावे तुजें भायलें जिवीत मनशाक तावे आनी पासून आयज जेसू तुका आनी म्हाका एकूच उलो मात हे संवसारान जियेतना प्रमाणीक मनशां कशीं जियोंक हे संवसारान जियेतना बावटाची मनशां कशीं जियोंक हे संवसारान जियेतना धर्मदान दिवन व दुसऱ्यांचे उदारपणसाना खातीर सेवेचें मन आपणावन जियोंक आनी तातूंतल्यान जिवितान भितर सोडूंक आमची पावलां एकोणींतल्यान दिसपोटी मारूंक न्हय फकत भायल्यानूच बरी म्हूण दिसूंक पूण काळजा मनांतल्यान बरी जावन ही देवाची सोबिताय आमी आपणावंक मिसाची भेटेंतल्यान आमकां वचून एकल्याक बोड आनी करपा मागुये Yatikuno somor pita Amchi monau somor puya Atmikuno toyar kota Kalsa amchi toyar korya Yadik takaros betoita Ami amchin chin betomya Kristaro goto kondita Pivo kami aitin sawya म्हजे बाबणीन आमचें बलिदान सर पुर्वेदार देवपाक मानत असले हिस्सा म्हूण मागत हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानक आणि मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ सर्वेस्परा पियो तुझ्या पुताच्या मरणाच्या वार्षिक दिसाक आमी तुका वमताव त्या फारीकपणाच्या आनी वाखाणणेच्या योजना वरवीं तुज्या भक्तां बरोबर सासतांक तुका वाखाणूंक दोहाडपणी ताका वर ही आमची कालती मागणी मानून घे तुझ्या मोगाच्या पुता जेजूची नावी आमेन सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्परताय बागताव सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूये हो योशी आमी करूंक फावो
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व परमेदर आनी सासणाचे देवा सर्व काळ आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फाव हो कायदो आनी तिचो आनी आमच्या फायद्याचो मरण आमच्या पातकाक फावत जाल्ली शिक्षा तरी तुजे कोनवाळा येना जेन्ना पातकाक लागून मरणाच्या घासाक आमी सांपडटा तेन्ना जेजू क्रिस्ताचे जैतान आमची सडवण जाल्ल्या देखून ताजे सांगाता नव्यान जिविताक तूं आमकां आपयताय हे बसत देवदूतां आनी भक्तां संगाती प्रितुमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Poved, 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 dolbarazo sorves por tu, sorgani sonsar bolia tuja vojbova, od sorgi tu kazo Isu, sorves poracinavi, pietata calzoi, od sorgi tu caso Isu. बापा करस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जर तुजे पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराची हे रगत पातकाचे बक्षिणे मेळचे तुमचे बसत समेस मनशे बसत ते वारोवतली ही म्हज्या उगड्यासाक करात सगळ्यो बिरांगी दुसरो जबाब दिवन बावटाचो गुट परगोटया सोम्याचे सूत आमी ओंडो खाताव आनी कालसिल्ले पियेताव तितले पावटी आमी तुझे मरण परगटाव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण ग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडू आनी सरवणीची काळ सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आगेब्रित्मेचेर विस्तारचे पवित्र शुभेच्छो ग्रास कर आनी लियो चौदावा आमचे भाग्यवन बापा फिलिप नेरे आमचे गोवणी बापा सिम्या आमचे आदारी गोवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाड सर्वेस्पराचे चाकरा पियोची काकलत कर ताका ह्या संवसारांतलो 3 वर्सां फाटीं तुवें आपोवन व्हेलय जसो पवित्र स्थाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसो ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन आसा पुनर्जीवनपणाचो भरवो सुदरून मेळ्ळें ते आमच्या भाव भयणीची काकलत कर तांकां ज्येश्ठागतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजे बोरसडीत मुखार मोड पळोवंक फाव कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये संगती तुजे पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दमदता भाग्योन जेवाज भाग्योन फ्रांसीस शेवेर आनी सर्व काडून तुका मानवल्यान सगल्या भक्तां बरोबर शास्त्र सुखांत आमकां वांडरी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याचेच वरवी त्याचेच संगता त्याचेच ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सत्परवेदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. काळचा मनाची नितोळसाण आमी आपणावन प्रमाणीक मनशां कशी ह्या संवसारान जीव आनी बावटान आमी जिवितान भितर सरूंक जेसून शिकवलेल्या मागण्यांत तेन्ना वेळार मागुया. आमचे बापा बापा स्वर्गीच्या स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय सामका येवं, तुझे कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक पळयता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणयान पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सबोस काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशून उतरयता तर आमकां उदार काकलुतीन सर पातकाली सुतय आनी सर्व आकारांतली वाटय. कित्याक रासवती पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बावटाचे दिश्टी कर आनी जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुस तिका एकवटान सांबाळ जो जे आतां रासवत चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दिवं. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. भायली नितोळसाण न्हय पूण काळजा मनाचे नितोळ जावन प्रमाणीकपणान जीव आपयलोचे वेळार आपल्या मासो रक्तांतल्यान जिवो आमच्या जिवितान भितर सरता. हे शिडेच्या जेवणान वांटो घेतली आमी सगळीं सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना दुसऱ्या एका चित्राक म्हाका भलायकी दितली. मोगला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू म्हूण हांव तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिल्लो कूड सोरूंक कदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. उबी राहिये. प्रार्थुये. प्रिय बापा पियो तुझ्या पुता खातीर भेटयलोली हे बलिदानान आमची मागणी दोयेन बांदून घे. आमचे काकलुतीन ताच्या पातकाची सर कोता धुवन काड म्हूण आमी मागता तुझे पुता जेजूची नांवी. आमेन. मुळचे पडणो जे भाशेन आमी अनाउन्समेंट केल्लो सांगलेलें आयच्या दिसाक आमी जे शेत आमी रोयलेलें सगळ्यांनी मेळून आयज ताची आमी निवणी करता. म्हणटा जाता ते भाशेन ह्या न्यू पांत तुमी वांटो घेवन आमचे फिरगोजीची शेत कशें आमचे एक हार्वेस्ट फेस्टिवल कसो आमी करचो म्हणून मागता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. उसर पुर्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. शेवटाक गायन घेवया V15. Salves por agora,
Santosanami votuya Miltoli bogu kamka Sasna cha sasna pokmaya Tucha baba chakurabito Son bok tu kayo kadita Sogle borve katsalia Koshin tu kano man kota Mari mogala voi tuchi Jesus so shi tu kavota